आज गव्हर्मेंटान अनाउन्समेंट केला that in future from January 2024 onwards, the tourist vehicle तांकां घेवपाक जाय they should go on EV. आणि तोपर्यंत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे क्रिएट करपाक जाय ते करतले आनी एक्झिस्टींग व्हिकल्स जे आसा आमचें म्हणणें अशें की 30% एटलिस्ट तांच्यांनी EVचेर वयचें इन फ्युचर आसा तितून इन फ्युचर म्हणजे कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर वेगवेगळे स्टेप्स गव्हर्मेंट घेत आसा. तितून फर्स्ट म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मोबिलिटी हो जो मेन विशय आसा ताजेर फोकस करता आसतना गव्हर्मेंटाची स्टेप घेतली. इन फ्युचर गव्हर्मेंट व्हिकल सुद्दां EVचेर करपाचो गव्हर्मेंटाचो विचार आसा. अदर व्हिकल्स आनी बाकीच्यो मागीर एमर्जन्सी व्हिकल्स आनी ज्यो सोडल्यो जाल्यार इन फ्युचर आज एक एक्झिबिशन जे लायलां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर G20ची रिन्युएबल एनर्जीज हाजे जे मिनिस्ट्रल मिटींग आशिल्ली ताच्या रिलेटेड श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर एक्झिबिशन लायलां. एवरीथींग विच इज एन EV charging mobility related, it will electrical charging, hydrogen, CNG, CBG, different types of vehicles, 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers, different variety types of high-end 4-wheelers are there. Even though buses, म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांनी विशेष करून भुरग्यांनी वचून पळोवचें. खुबश्या भुरग्यांनी थंयसर येवपाचें प्रॉमीस केला. बरीचशी स्कुलांय वतली. सगळे रिपोर्टर्स आनी आमदार सगळ्यांनी वचून पळोवचें म्हाका दिसता जेणे करून वरायटी ऑफ द EV व्हिकल्स चार्जींग आनी हायड्रोजनाचेर व्हिकल्स हे पळोवपाक मेळटले. सो दॅट त्या खातीर मुद्दाम म्हणून पळोवचें.